वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 महिन्यात 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्धतीन मरण आयिल्ले। बिरेस्तारा ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक अशेच दुबावीत मरण आयिल्ले। ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली। गेल्या महिन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेच दुबावीत मरण आयिल्ले। 1 म्हयनो जावंक ना तरी लेगीत बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। एका फाटोफाट एक विद्यार्थ्यांच्या मरणाक लागून कॅम्पसातले शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे आवय बापूय आणि थळव्या लोकांमदी चिंतेचे वातावरण आसा। मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान हैदराबादाच्यान शिकपा खातीर गोंयान आयिल्लो। तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो। हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो। त्या चलयेन जून म्हयन्यात कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो। त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो। मोगिकेच्या मरणा उपरांत ऋषी तणावाखाला आशिल्लो। देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है, वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली। ठीक है, तो अभी उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और एक यूडी अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताया। जो पहले के जो 4 लोग हैं उसमें क्या था एक्चुअली सर? जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे। बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला, उसमें अभी भी कंफर्म अभी वाला तो अभी रजिस्टर इंक्वायरी हो रही है। इससे पुराना वाला है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आया है। कॉज ऑफ डेथ अभी सबसे नहीं। और ड्रग्स बेस कुछ इन्वॉल्व है इसमें कॉलेज का? अभी जो पिछले 5 जो केसेस हैं उसमें ऐसा कोई एंगल निकल के नहीं है। बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए हैं ताकि ऐसी सुसाइड्स ना हो? ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं, हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे। सर, वो डेथ हुई जो सुसाइड में हैंग करके हुई है नॉर्मल? ये वाली बच्चा जो है वो बस उसकी डेड बॉडी, ही वाज स्लीपिंग एंड ही डाइड। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या। ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंयांत। मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंयांत। तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो। हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो। त्या चलयेन जून म्हयन्यात कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो। त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो। हैदराबादाक रावल्यार ताचेवेलो तणाव आनीक वाडपाची शक्यताय आशिल्ली। ताका लागून दोतोरान ऋषीक दुसरी कडेन शिकपाक धाडात म्हणून ताच्या पालकांक सांगिल्ले। दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाण ऋषीक ताच्या आवय बापायन बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात शिकपाक घातिल्लो। पूण हैदराबादाच्यान गोंया येवनूय तो तणावाखालाच आशिल्लो। ताका तणावांतल्यान भायर काडपा खातीर ताच्या आवय बापायन जुवारी नगरात भाड्यान एक फ्लॅट घेवन तेवूय ताच्या लागीं रावताले। ऋषीचे आवय बापूय दर दिसा कॅम्पसात वचून ताचे कडेन उलयताले, ताची खबर घेताले, ताका वखदां बीन दिवन ते फ्लॅटार येताले। बुधवाराय दर दिसा प्रमाण ऋषीचे आवय बापूय ताका वचून मेळ्ळे, ताची खबर घेतली। ते उपरांत तो कॅम्पसातल्या हॉस्टेलार आयलो आनी बिरेस्तारा सकाळी हॉस्टेलात मेल्ले अवस्थेत सापडलो। ऋषी नायराच्या मरणा उपरांत बिट्स पिलानी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पष्टीकरण दिला। व्यवस्थापनाच्या कोतान विद्यार्थ्यांच्या मरणा फाटल्यान वेगळीच कारणां आसात। विद्यार्थ्यांचेर अभ्यासाचो कसलोच तणाव ना, कित्याक तर महाविद्यालय अभ्यासाचे वेळापत्रक निश्चित करिना। हे वेळापत्रक विद्यार्थीच थारायतात खंय। ताका लागून अभ्यासाच्या तणावाक लागून विद्यार्थी जीव दितात अशें म्हणप चुकीचे आशिल्ल्याचे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पष्ट केला। तरी लेगीत विद्यार्थी कित्याक लागून जीव दितात हे सोदून काडपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या। ही समिती बेगीनूच आपलो अहवाल दितली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।